शिवरात्री महाउत्सवाचा या माघ कृष्ण चतुर्दशी या तिथीनुसार करून प्रत्येक वर्षा प्रत्येक गावान प्रत्येक इथून सगळ्यांनी शिवरात्रीचे उत्सव सादर करीत आयिल्ले आसा। या वर्षीसुद्धा या संवत्सरान त्याप्रमाणे सगळ्यांनी चतुर्दशी उत्सवा म्हणजे शिवरात्री उत्सवा निमित्तान भाविक लोक येऊन सगळे येऊन देवता दर्शन घेऊन आपापले जे मनोरथा सिद्ध्यर्थ प्रार्थना करीत आसा। देवान सगळे ताका आयुष्य आरोग्य दिवचो आणि त्यांच्या मनोरथा पूर्ण कामना पूर्ण जावचो। ते प्रमाणे या शंकरवाडी या शंकर देवळान त्याप्रमाणे जे कितें भाविक लोक येऊन आपापले दर्शन घेऊन दुधाचे अभिषेक करून नमस्कार करून सगळे प्रार्थना करून भायर सरता तेन्ना तेजे सगळो मनोरथा देवान प्रार्थना करचो आणि तशे प्रमाणे जे कितें आमी दूध अभिषेक करता ते दूध लोकांक सगळ्यांक दिवन प्रसाद रूपान सगळ्यांक वितरण करता। सगळ्यांक देवाक बरें आयुष्य आरोग्य दिवचो म्हणून हांव देवा कडेन प्रार्थना करता। गेले आमचे देवस्थान शंकर देवस्थान ताळगांव तशेंच तिसवाडीन एक सारखे जागृत देवस्थान अशें मानले जाता आणि खूबशे भाविक हांगा मन भावनेन येता आणि आमचे शिवरात्र म्हणजे मोठो उत्सव। ह्या उत्सवाक गोंयच्यान कानाकोपऱ्याच्यान लोक येता आणि त्यांची भावनेची शक्ती आसा कारण आमचे हांगासर एक वैशिश्ट्य अशें आसा की शिवरात्रेक प्रत्येक भाविक आपल्या हातीन दुधाचो नैवेद्य करता अभिषेक आणि ते स्वताहून आमी तांकां दूध भायर वेस्ट करनासतना तांकां आमी तेंचे तीर्थ म्हणून तांकां भाविकांक दिता आमी। शंकरवाडी ताळगांव मतदारसंघात या अशे देवळान हांगा हजर आसा। हांगा खूब संख्येन मोठ्या संख्येन हांगा लोक जमिल्ले आसा। हे म्हाका दिसता एक सगळ्यान पणजेकारांक आनी ताळगांवकारांक एक व्हडलें देवूळ मोठें देवूळ आसा। हांगा सगळ्यांक शिस्तीन दूध घालून दुधाचो अभिषेक करून मेळटा। हे दूध जे दुधाचो जो अभिषेक करता ते दुधाचे सुद्दां ते वेस्ट जायना ते लोकांक वता लोकांक दिता।